Welcome to the Garden of Glory. सामाजिक प्रश्नांचेर आधारलोली खुर्साची वाट. विशय देवाच्या बोळान आनी एकामेकाच्या आधारान सामाजिक प्रश्नांक फुडो करूया. सुरवातेची उतरां. मोगाच्या भयणी भावांनो, समाजांत नदर मारल्यार वेगवेगळे तरेचे प्रश्न उप्रासलेले आसात आनी हाचो वायट परिणाम आमकां जण एकल्याक भोगचो पडटा. देखून गरज आसा समाजांत आसलेले प्रश्न समजून घेवंक आनी देवाच्या बोळान आनी एकामेकाच्या आधारान सगळ्या प्रश्नांक फुडो करूंक. ही खुर्साची वाट आमी चलतना सामाजिक प्रश्नांचेर नियाळ करतल्यांक आनी तांकां फुडो करूंक देवाचें बळ आमी मागतल्यांक. भक्तीपणान, उक्त्या मनान आनी काळजान ही खुर्साची वाट सांगातान चलुया. पयलीं स्थान. जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. सामाजीक प्रश्न. अनितीचें फर्मोण. भ्रश्टाचार. आपल्याच मनशांक फावोर दिवप आनी सत्तेचो दुरुपयोग करप. देवाचें उतर. मुख्य याज्ञिकांनी जबाब दिलो, सोम राजा बगर आमकां दुसरो राजा ना. तेन्ना जेजूक खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे आधीन केलो. जुआंव 19 वळी 15 आनी 16. नियाळ. आपली सत्या सांबाळूंक, थोड्यांक खुशाल करूंक जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासतना पिलात जेजूचेर अनितीचें फर्मोण मारता. दुडू, पदवी, फावोर आसलोलीं मनशां नितीचे तागडेंतलीं सुट्टात आनी गुन्यांव नासलोल्यांक अनितीच्या सांकल्यांनी बांदून दवरतात. उक्तेपणी दुडू दितात आनी घेतात आनी ओस्कोतां सवें अनीत आदारतात. हें पळोवन आनी जाणा जावन पासून आमी ओगीच रावता. आमची जबाबदारी आमी पाळूंक सोदिनात. मागणें. मोगळ्या जेजू, अनितीचेर, भ्रश्टाचाराचेर, सत्तेचो दुरुपयोग करतल्यांचेर सांगातान आमी निशेध मारूंक आनी निती खातीर वावरूंक आमकां तुज्या बोळान भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. सामाजीक प्रश्न. बेकारपण, रिणांत बुडप, धोंद्यांत आनी शेताभाटांत लुकसाण जावप. देवाचें उतर. तुमी जायतें ओंपलां पूण थोडेंच लुवलां. तुमी खातात पूण केन्नाच धादोशी जायनात. पियेतात पूण तुमकां ऊब मेळना. दिसवडेकार आपलो दिसवाडो घेता पूण बुराक आसलोले पोतयेंत तो घालता. आगाय 1 वळ 6. नियाळ. हो खुरीस कितलो जोड आनी तो व्हरूंक आपणाक
कितले कोस्ट पडतले ते जेजू जाणा आसलो. असल्या वेळार जेजू भियोन शिपायांच्या हातांतलो सुटून वचना. आपल्या खांदार घालतलोलो खुरीस जेजू आपखुशेन खांद मारता. आयज कितल्याच जाणांच्या खांदार बेकारपणाचो, रिणान बुडलोलो आनी धंद्यांत लुकसाण जाल्लो जोड खुरीस आसा. थोडीं हो आपलो खुरीस जावं कोश्टी वावर करून ओ मेळटा ती नोकरी करून नाका थंय ओ हिसबा भायर मोडप उणें करून सांबाळून दवरून दुसऱ्यांचो आदार घेवन पयस करूंक वावुरतात. जाल्यार थोडीं दुसऱ्यांक गुन्यांवकार करतात आनी कसलेंच उपाय घेनासतना निराशीपणान जियेतात. मागणें. मोगळा जेजू, आमचे लागीं घडटा ते भाशेन असले आमचे खुरीस आमी पयस करूंक वावुरता तेन्ना आमच्या प्रयत्नांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी जीं कोण कांयच करूंक सोदिनात, आपस्वार्थीपणान जियेतात आनी आपलेंच चिंतात, तांची मनां उजवाडाय. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले फावट धोरणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. बेबदिकाय आनी गुंगी वखदां घेवप. देवाचें उतर. सदांच सोरो पियेतात आनी गिळतात तसल्यांचो सांगात धरी नाका, कित्याक बेबदो आनी पोटयो गरीब जातलो आनी बोंतरां न्हेसूंक तुका वेळ लागचो ना. मुण्यो 23 वळी 20 आनी 21. नियाळ. जेजू खुर्साच्या भारान पयले फावटी धोरणीर पडटा. सोऱ्याक लागून आनी गुंगे वखदांक लागून कितल्याच जाणांनी आपलें आनी आपल्या कुटुंबाचें जिवीत इबाडलां. कुटुंबाचे वांगडी ह्या वायटाक लागून कोश्टवतात. आमच्या गांवांनी पावलार पावल आमकां सोऱ्याच्यो गाडयो मेळटात. आनी इस्कॉलांत, कॉलेजींनी, बाजरांत, दर्यादेगेर, हॉटेलांनी कोणशांनी गुंगी वखदां विकतात. थोड्यांनी उपाय घेवन आपलें जिवीत बदलून ह्या वायटांतलीं भायर सरल्यांत. थोडीं भायर सरूंक वावुरतात, जाल्यार थोडीं त्याच फोंडांत पडून रावून आपल्या आनी दुसऱ्यांच्या जिविताचें निसंटोण करतात. मागणें. मोगळा जेजू, असले पिडेंत कोश्टवतल्या भावां भयणांनी आपली परिस्थिती मानून घेवंक आनी आपल्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक वावरूंक तांची मनां उजवाडाय आनी तुजे कृपेन तांकां भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. जाणटी आवय बापूय, मोडलोले कुटुंब, आवयचे कोश्ट. देवाचें उतर. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक ठेवो जमयलोल्या मनशा परी.
सिराक 3 ओळ 4. नियाळ. सायबीण माय आपल्या पुताच्या कोश्टा दुखांत वांटो घेता आनी आपल्या पुताक ती सांगात दिता. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावंक खूब त्याग करतात. आपल्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक कोश्टवतात. पूण तीं जाणटीं जातोच तांची जेवपाची, खावपाची, न्हेसपाची परिस्थिती खूब दुखाची जाता. वेगवेगळ्या कारणांक लागून जाणटीं आवय बापूय आपल्या जिवितांत एकसूरपण भोगतात. आनी थोडीं दिंबी घालून, हात जोडून, दुखां गळोवन आपली काळजी घेवंक, आपल्या सांगाताक वेळ सारूंक, आपल्याक मोग दिवंक आपल्या भुरग्यां लागीं मागतात. आयच्या समाजांत जाणट्या आवय बापायची परिस्थिती खूब वायटोवी जाल्ली आसा. एक पावटी जाणटी आवय बापूय भुकेन, तानेन, वळवळून मरतात. तीं घरांत मेल्यांत म्हूण पासून थोड्यांक खबर आसना. एक दीस आमी अशीं जाणटीं जातोलीं म्हूण कित्याक विसरतांव काय? मागणें. मोकळा जेजू, आमची जबाबदारी आमच्या जाणट्या आवय बापाय सोबे आमी वळखून घेवंक, तांकां आमी दुखयना जावंक, पूण तांची सेवा चाकरी करून आमचो मोग तांचे सोबें दाखोवंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमाव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोनिपाट आनी नमस्कार करतां तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. धर्मामध्ये जोगडीं घालप, एकवट मोडून उडोवप. देवाचें उतर. पवित्र स्नानाच्या समयार क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यान आनी अशें क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यांत. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर जेजू क्रिस्ता सोबें तुमी सगळीं एक. गलेशियन्स 3 ओळी 27 आनी 28. नियाळ. सिरेनचो सिमाव आपलो फायदो पळयना. जेजूचे कोश्ट तो पळयता आनी जेजूक आधार दिवंक फुडें सरता आनी जेजूच्या खुर्साक खांद मारता. आयज खूब वायटोवें राजकारण करून आपलोच फायदो पळोवन धर्मामध्ये जोगडीं घालतात. धर्मामध्ये आसलेलो एकवट मोडून उडयतात. धर्म जियोंक, धर्म पोरगोटूंक आडकोळ्यो घालतात. धर्माच्या नांवान मनशाचो जीव काडटात. मनशाक उज्यान लासून उडयतात. असलें वायट करूंक तरणाट्यांच्या मनांत वीख घालतात आनी तांचे कडेन असलें वायट करून घेतात. असलें वायटोवें राजकारण समाजांतलें पयस जावंक गरजेचें. हें घडोवंक सगळ्या धर्माच्या भावां भयणांनी मनीसकुळाक मान दिवंक गरजेचो आनी एकवटान जियोवन ह्या वायटाचेर निशेध मारूंक गरजेचें. मागणें. मोगळा जेजू, आमी सगळीं एकाच देवाचीं भुरगीं म्हूण वळखून घेवन एकामेकाच्या धर्मीक भावनांक मान दिवंक, झगडीं आनी दुस्पोट घालतल्या
वायटा कडल्यान आमी पयस रावंक, मोगान एकवटान जियोंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. आत्मघात, गर्भपात, जिवेशी मारप. देवाचें उतर. तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. मार्कू 12:31. नियाळ. जेजूचें विद्रूप जाल्लें मुखामोळ वेरोनिका पळयता आनी तें एका रुमालाक पुसून जेजूच्या मुखामोळार सुरोपाय हाडटा. आमचें जिवीत देवाचें देणें आमकां. देव जावन आसा जिविताचो धोनी. जिविताची राखण करूंक देवान आमकां हुकूम घातलेलो आसा. आमच्या जिविताचो नाश करूंक आमकां कोणाकूच हक ना. आत्मघात करून, गर्भपात करून, जिवीत मारून उडोवंक आमकां सत्या ना. कसलीय परिस्थिती जावं, जिवीत सांबाळूंक आमी बरे ते उपाय घेवंक फाटीं सरोंक फावो ना. मागणें. मोगळार जेजू, आमच्या आनी दुसऱ्यांच्या जिवाक मान दिवंक, जिवीत सांबाळूंक, जिवीत वाडोवंक आनी जिविताचो परामोस करूंक आमकां तुज्या बोळान भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट दोणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. कारखान्यांतल्यान भायर सरतलें प्रदूशण, कचऱ्याच्यो राशी, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स बांदप. देवाचें उतर. तुमी तुमची चोत्राय धरात, नातर खावन पिवन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमचीं काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. लूक 21:30-4. नियाळ. सोबार तरेचे विकारी कारखाने आमच्या गोंयांत आसात आनी ह्या कारखान्यांक लागून खूब वायट प्रदूशण जाता. ह्या कारखान्यांतल्यान वायट प्रदूशण बंद करूंक वावरचे बदलेक आनीक नवे कारखाने घालूंक सोदतात. तशेंच लोकांचें आयकनासतना, तांचें मत घेनासतना, तांचे प्रस्न समजनासतना नवे नवे आनी व्हडले व्हडले प्रकल्प हाडटात. वेगवेगळे तरेचें प्रदूशण वाडत आसा, जावं उदकाचें, वाऱ्याचें, आवाजाचें, जमनीचें आदी. हें प्रदूशण आमचे भलायकेक खूब वायट जावन आसा. जो कोण हे कारखाने घालता आनी जो कोण ते घालूंक परवानगी दिता तांकांच ताचो खूब फायदो आसा. असल्या वायटाचेर आमी सगळीं सांगातान उठून आमचो निशेध मारल्यार हें वायट आमी पयस करूंक शकता. नाजाल्यार एक दीस आमच्याच गुन्यांवाचो खुरीस घेवन आमी धोणीर शेवटतल्या. मागणी. मोगाळा जेजू, गांवच्या लोकांचें मत घेनासतना
आनी गांवचे प्रस्न सुटावे करिनासतना उदरगतीच्या नांवान आमचे गांव इबाडूंक सोदतात तेन्ना आनी प्रदूशण करतात तेन्ना सांगातान हाचेर निशेध मारूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सौम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुसल्याच्या वस्तोर्यांक जेजू बुजवण दिता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. ओस्तोर्यांचेर अत्याचार. देवाचें उतर. आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो. जुवांव 8:7. नियाळ. जेजूच्या काळार ओस्तोर्यांक समाजांत मान नासलो, पूण जेजू तांकां मान दिता. आपल्या वावरांत तांकां मिसळ करता. समाजान तांचो दर्जो वयर उबारता. आनी देखूनच ह्यो ओस्तोर्यो आपणासोबें केल्लें बरेंपण वळखून घेवन जेजूक बुजवण दितात. आयज समाजांत नदर मारल्यार एक ओस्तोरी आपल्या जिवितांत खूब सोंसता. सोबार तरेची ओनीत तिचे सोबें घडलोली दिसून येता. वायट नदरेन तिका पळयतात, तिचो फायदो घेतात. कितल्याच ओस्तोर्यांचेर बलात्कार जाता. जड आनी चड वेळ वावर करून पासून तिका सारकी मजुरी मेळना. मागणें. मोगळा जेजू, दर एके ओस्तोरेक आमी मान दिवंक, तिचे हक सांबाळूंक आनी तिच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सौम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. सृश्टीचेर आक्रमण. देवाचें उतर. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. उत्पत्तीचें पुस्तक 1:28. नियाळ. देवान रचलोले सोबीत सृश्टीची सुरोपाय आयज मनीस आपस्वार्थीपणान भरोन इबाडटा. उदरगतीच्या नांवान दोंगर झाडां कातरता. पिकाळ जमीन पुरोवन व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बांदता. अशे तरेन आमी आमच्याच निसणटणांची पावलां मारतात. सृश्टीची आमकां सगळ्यांक गरज. आमी जर सृश्टीचो सांबाळ करिना जाल्यार आमच्याच पातकांचो, आपस्वार्थीपणाचो, आशेचो खुरीस घेवन आमी धोरणीर पडटल्या. मागणें. मोगळा जेजू, झाडां दोंगर कातरून तुवें रचलोले सोबीत सृश्टीचेर आमी आक्रमण केलां. संकोश्टाचीं लारां आमचेर उपरासचे आदीं सृश्टीचो सांबाळ करूंक जबाबदारेन आनी गंभीरतायेन वावरूंक आमकां तुजें बळ आनी कृपा दी. काकलूत आमची कोर सौम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान.
जेजूक विंगळो करतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. गरीब दुबळी. देवाचें उतर. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोडयांक, थोंट्यांक आनी कुड्यांक आपय. तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटोच तूं भागी जातलोय. लुकाचो 14 ओळी 13 आनी 14. नियाळ. शिपाय जेजूची वस्त्रां काडून सोरती घालून ती विकतात आनी जेजूक विंगळो खुर्सार खिळायतात. आयज जायत्या सुवातांचेर गरीब दुबळ्यांचे होक माडोवन तांच्यो मुळाव्यो गरजो लेगून तांचे कडल्यान काडून घेवन तांकां पिळून तांकां विंगळी करून कोसरायतात. दुर्बळांक आनी अनाथांक न्यायान राखूंक आनी गरिबांक नश्ट्याच्या चोपक्यांतली राखूंक देव आमकां आपयता. जेन्ना आमी गरिबांक किकोंत करता तेन्ना आमी चुकता, पूण जेन्ना आमी गरिबांची काकलूत करता तेन्ना आमकां देवाचो आशिर्वाद मेळटा. मागणें. मोगळा जेजू, गरिबां सोवें आमचो हुस्को दाखोवंक आमचे लागीं घडटा ते भाशेन देवान आमकां दिलां तांतलें आमी गरीब दुबळ्यां सोवें वांटूंक. तशेंच सरकाराच्यो सुविधा आसात त्यो तांकां मेळूंक घेवंक आदार दिवंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजू खुर्सार खिळायतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. समुदायाच्या जिवितांत दुस्पोट. देवाचें उतर. भावार्थी सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी तांचें सगळें भागा आसलें. तीं आपलीं भाटां विटां विकतालीं आनी विक्रेचो दुडू जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपट्टीन तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक तांच्या एका एका घरांत एकठांय जातालीं आनी खुशालकायेन आनी काळजाच्या भोलेपणान तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. धर्मदुतांचो इतिहास 12 ओळी 40 ते 40 नियाळ. आमी सगळीं एकवटान आनी सांगातान जियोंक जेजू आपणाकूच खुर्सार खेळावंक दिता. पूण आयज नदर मारल्यार मनीस आपलें मनीसपण विसरला. आयज मनीस आपलेंच चिंता. आपस्वार्थीपणान भरोन आपले सोर भोंवती फातरांची दुर्गां उबारता. म्हजें भाट हांवें म्हज्या दुडवांनी विकतें घेतलां. हांव ताका म्हज्या भाटांतल्यान वाट दिवचो ना. म्हज्या भाटांतल्या वस्तूंक हात लायल्यार हातूच मोडटलीं. अशे तरेन आमी उलयता. समुदायांचें जिवीत जियोवचे बदलेक भाटांक लागून, वस्तूंक लागून, वाटेक लागून झगडटा. मागणें. मोगळा जेजू, आमचे मदें उपरासलोलीं फातराचीं दुर्गां, दुस्मानकायेच्यो वणट्यो आमी मोडून उडोवन मोगान एकवटान आनी एकचारान जियोंक आनी अशे तरेन सांगातान वावरूंक तूंच आमकां तुजो आदार दी.
काकलूत आमची कोर सोमिया, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोरता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. क्रिस्तांव भावां भयणी दुमाळो सोंसतात. देवाचें उतर. तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें हाचो हुस्को धरूं नाकात. ते घडयेर तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. मातयो 10:19. नियाळ. जेजून खुर्सार आपलें रगत व्हारोवन खुर्सार आपलो प्राण सोडटा आनी आपल्या बापाच्या मोगाक गोवाय दिता. आयज आमच्या देशांत कितल्याच सुवातांचेर क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक खूब दुमाळो सोंसचो पडटा. पूण हीं भावां भयणी क्रिस्ताक सोडिनात. भियेनासतना आपलें रगत व्हारोवन आनी आपलो जीव पासून दिवन क्रिस्ताक गोवाय दितात. मागणें. मोगळा जेजू, भियेनासतना आनी लजेनासतना आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं तुका आमी पोरगोटूंक आनी तुका गोवाय दिवंक आमकां तुज्या बोळान भर आनी तुज्या नांवां खातीर दुमाळो सोंसतात तांचो तूं धीर आनी भरवंसो जा. काकलूत आमची कोर सोमिया, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. ओपसोयेक जावन जायतीं जाणां सोमतात. देवाचें उतर. शिटूक मनीस संकोश्ट पळोवन आसरो घेता, पूण पिसाट फुडें वेतात आनी त्रासांत पडटात. म्हणयो 22:3. नियाळ. सायबीण माय आपल्या पुताक आपले वेंगेंत घेता आनी ओगेपणी दुखाचे आस्कार आनी सुस्कार सोडटा. आमच्या रस्त्यांचेर ओपसोयेक खूब वाडल्यात. ह्या ओपसोयेगांत आमची खूब तरणाटीं मरून वेतात. असल्या ओपसोयेगांक लागून खूब जाणांच्या कुटुंबांनी जें सूख आसलें तें पयस जालां आनी दुखाचीं कुपां उप्रासल्यान. खुशालकाय नोपोयंच जाल्या आनी वेगवेगळ्या प्रस्नाचो जबाब सोदूंक कुडीन मानसीक, भावनीक आनी आत्मीक वाटेन कोसरवतात. वेगवेगळ्या कारणांक लागून ह्या ओपसोयेक वाडल्यात. ओपसोयेक वाटावंक आमी उपाय घेवंक आनी कायदे पाळून आमचो आनी दुसऱ्यांचो जीव राखूंक गरज. मागणें. मोगळा जेजू, आमची घरचीं आमची वाट पळयता देखून घरांतलीं भायर सरून रस्त्यांचेर आमी वेतावन तेन्ना जे कायदे आमकां लागू जातात ते पाळून आमचो आनी दुसऱ्यांचो जीव राखूंक आनी बरे रस्ते आमकां फावो जावंक ज्या कोणाक जबाबदारी आसा तांणी ती पाळूंक तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोमिया, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं
सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक प्रस्न. जायतीं भावां भयणां भोव करून तरणाटीं आपलो बरो फुडार करूंक भायल्या देशांनी वेतात. देवाचें उतर. भोलोल्या पोटार मोव लेगीत नाका जाता, पूण भुकेलोल्यांक कितलेंय कोडू जेवण गोड लागता. आपल्या माय देशा परस पयस पावता तो मनीस एका आपल्या घोंटेरा परस पयस पावतल्या सुकण्या भाशेन पारपोळ भोंवता. म्हणयो 27 ओळी 7 आनी 8. नियाळ. जुजे एक बरो आनी धर्मवंत मनीस आसलो. देवाच्या राज्याची वाट तो पळयोव नासलो. तो पिलाताशी वेता आनी जेजूची कूड मागता आनी एक ओल विकती घेवन जेजूक रेवडावन ताका निकिपिता. वेगवेगळ्या कारणांक लागून जायतीं भावां भयणीं आपलें घरदार सोडून कुटुंबाच्या वांगड्यांक सोडून भायल्या देशांत वेतात. थोडीं थंयच वचून रावतात जाल्यार थोडीं परत येतात. थोडीं थंय थावन आपल्या घरच्यां सोबे आपलो मोग आनी हुस्को दाखयतात जाल्यार थोडीं आपलो घरचो वांगडी मरता तेन्ना ताका मातयेक लावंक पासून येनात. भायल्या देशांत वचप वायट न्हय, पूण आपलो मोग आनी हुस्को आपल्या माय देशाचो आनी आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचो आसूंक गरजेचो. मागणें. मोगळा जेजू, भायल्या देशांत वावर करतल्या आमच्या भावां भयणांक तशेंच आपलें शिकोवप करतल्या आमच्या तरणाट्यांक थंयच राख आनी सांबाळ आनी तांचो मोग आनी हुस्को आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यां सोबे आनी देशा सोबे उणो जावंक दिवं नाका. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाचें मागणें. मोगळा जेजू, हे खुर्साचे वाटेंत आमी तुज्या सांगाता आमच्या सोबार तरेच्या समाजीक प्रस्नाचेर नियाळ केला. आमी जोड्याकल्यान आमची जबाबदारी वळखून घेवन सांगातान समुदायाच्या एकवटान समाजांतले प्रस्न सुटावे करूंक आनी समाजांत बरेपण हाडूंक वावरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पां पासत. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोवान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरच्यो थाय आसा वस्तोरयां भितर तूं सोदय आनी सोदून तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर बिनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.